नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. अंत्रुज म्हाल हो कलेचो खाण, कलेचो महासागर अशें म्हणटात. आणि ह्याच महासागरांतले एका महत्वाच्या आणि नामनेच्या कलाकार जाका 2 फावट राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ले आसा अशा कलाकारा कडेन आमी आयज संवाद साधतली. आबा, ऐकताय ना? नट SMRT, खरवस, अरे माणसा माणसा, फायनल वर्डिक्ट, सौ, आर्टिकल 370, बेस्ट डिरेक्शन, बेस्ट शॉर्ट फिल्म आणि उत्तम अभिनय असे साबार पुरस्कार आपल्या नावार करपी गोंयकार दिग्दर्शक आदित्य सुहास जांभळे सर तुमकां आमच्या कार्यावळीत येवकार. सर, सगळ्यात सुरवात आणि बेसिक म्हणजे तुमकां फिल्माची आवड कशी निर्माण जाली? पयलीं म्हणजे कॉलेजींनी इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स बीन जातालीं मदीं मदीं, सो थिएटर वॉज लायक व्हेरी क्रुशल इन इट. मागीर थंयच्यान मागीर कला अकादमीची हें कॉम्पिटिशन, मागीर सकाळ करंडक पुण्याचें जाता तें, थंयच्यान मागीर सवाय करंडक मुंबय जाता तें, अशें करून एक एक करून ती आवड फुडें सरली. आनी तातूंत व्हडलें योगदान इंट्रोडक्शन टू थिएटर जो म्हाजो प्रवास चालू जालो तो विजय कुमार नायक सर, जे हालींच एक वायट बातमी आमकां कानार पडली, पूण त्यांनी म्हाका एक्चुली सुरवातीक हें दिल्ली, म्हणजे सगळी शिक्षण जें त्या थिएटरा खातीर जें जालां, वेगवेगळी त्यातल्यो कला, त्यातल्यो गोश्टी आनी हें ते त्यांनी म्हाका दिलें आनी त्यांनी म्हाका कायंड ऑफ स्टेजीचेर व्हेलो. आनी मागीर थंयच्यानूच एक गोश्ट, मागीर थंयच्यान दुसरी गोश्ट, अशें करत करत मागीर ते सवाय करंडका पर्यंत पावले. म्हाका दिसता आमी तेन्ना गोवा इंजिनियरींग कॉलेज वॉज द ओन्ली कॉलेज जे सवाय करंडकाच्या फायनली पावपी गोमंतकीय कॉलेज आशिल्लें. आनी मागीर तितले पर्यंत केन्ना अशें जावं नाशिल्लें आनी ताच्या मागीरूय केन्ना अशें जावना. सो थंयच्यान मागीर थिएटर वाडलें. मागीर 2 अंकी नाटक, मागीर अथश्री संस्था आशिल्ली तेंच्या कडच्यान फायनल वर्डिक्ट, सौ, नट SMRT ही सगळीं नाटकां लोकां फुडें आयलीं आनी लोकांक ती आवडपाक लागली. सो त्याच्याच लागून म्हणजे प्रेक्षकांच्या प्रोत्साहना लागून ती गोश्ट आनी फुडें फुडें पावली आनी थिएटरांतल्यान मागीर वाटचाल फुडें सरली. पयलीं फिल्मांची आवड आशिल्लीच, सिनेमा वॉज ऑलवेज देर. सो खंय तरी डिरेक्शन म्हाका दिसता की थिएटराचें वेगळें आनी सिनेमाचें वेगळें इतलें चड डिफरन्स ना. जस्ट टॅक्नीक वेगळी आसा, मिडियम वेगळें आसा, पूण बेसिक्स ज्यो आसा त्यो सेम आसा. म्हणजे क्राफ्टाची जी बेसिक्स आसा ती सगळीं सेम आसा. म्हणटकच तें ट्रान्सलेशन सोंपें जालें. मागीर हांव थंयच्यान शॉर्ट फिल्म्सा कडेन पावलो आनी खंय तरी सिनेमा वॉज ऑलवेज म्हणजे देर. म्हणजे इंडियन सिनेमा सुद्दां आनी वेस्टर्न सिनेमा सुद्दां तो पळोवन वाडिल्लो हांव. सो खंय तरी तें आशिल्लें की 2 मिडियम्सां भितरलो ट्रान्सलेशन स्मूथ जावचें, कारण म्हाका तें करपा आशिल्लें पयलींच्यान. सो तशें जालें एका फुडें एक. आणि फक्त डिरेक्शनूच तुमकां कित्याक एकदम आवड? म्हणजे कोणी तरी एक्टर कॅमेरा समोर काम करपाक पळयता, सो वाय यू चूज डिरेक्शन? कारण म्हाका दिसता की डिरेक्शन इज स्टील मोर चॅलेंजींग. त्यातून एक म्हणजे बिंग अ कॅप्टन ऑफ अ शिप इज डिफरंट आनी त्यातून कंट्रोल चड आसता. विजन जी आसता ती एक्टरा कडेन चडशी आसना, बिकॉज विजन हो सद्दी डिरेक्टर सांगता, दिग्दर्शक सांगता की म्हाकाय अशें जाय. आनी मागीर कलाकार जो आसता किंवा एक्टर जो आसता, अभिनेता जो आसता, तो तातूंत आपली हें मिक्स करून ट्रायज टू गो क्लोज टू द डिरेक्टर्स विजन. सो म्हाका कितें दिसता की म्हाका पयलींच्यान अशें तकलेन आशिल्लें की म्हाज्या मनान जी विजन येता ती एका कास्टाची किंवा एका कॅरेक्टराची विजन नाशिल्ली, ती एवरी टायम इट वॉज अ स्टोरी. सो जेन्ना म्हाज्या तकलेन जर स्टोरी येता जाल्यार म्हाका स्टोरी सांगपा खातीर जर एक हें जाय जाल्यार दिग्दर्शकूच जावपाक जाय अशें मनान पयलींच्यान ठाम आशिल्लो हांव. कारण मागीर हांव म्हाका जाय तशें सगळी दाखोवपाक शकता प्रेक्षकांक. म्हाका जी कितें कथा दाखोवपाक जाय ती त्या तरेनूच येवपाक शकता. सो तेच्या खातीर दिग्दर्शन हो एकूच मोड आशिल्लो. आनी त्याच बरोबर मागीर अभिनय करपूय म्हाका आवडटा, तेंय म्हाजें चालू आशिल्लें. पूण खंय तरी दिग्दर्शनाचो हें मातसो चड आशिल्लो, कल म्हाजो तेचे वटेन ऑलवेज वॉज मोर. ओके. आणि जशें तुमी म्हणलें की थिएटर आनी फिल्मान डिरेक्शनान तितलो फरक ना, पूण थिएटर एका एकूच हें आसता आणि वेन इट कम्स टू फिल्म वेगवेगळे शेड्यूल, वेगवेगळे लोकेशन. सो वॉट इज द एक्चुअल म्हणजे काम करतना कशें तुमकां फरक जाणवलो? म्हाका दिसता कथा सांगपाची जी तरा आसा किंवा दिग्दर्शन जें आमी एका अभिनेताक दिग्दर्शन करून ताका सांगता की आमकां कितें जाय, वॉयस मॉड्युलेशन कशें जाय, एक डायलॉग कसो जाय, मागीर तो ब्लॉकिंग कसो करतलो, तो खंयच्यान खंय वतलो, आनी मागीर कशा तरेन आमी तो सीन एकंदर एक सीन आमी कसो प्रोजेक्ट करतले, ही गोश्ट दोनी कडेन सेम आसा. फक्त त्याची जी एक व्यापकता आसा किंवा त्याची जी एक स्केल आसा न्ही, ती म्हाका दिसता फिल्मान खूबच चड आसा. कारण मागीर फिल्मान हांव जाय जाल्यार म्हाका क्लोजअपान वचपाक मेळटा, म्हाका जाय जाल्यार हांव इतलो वायड वचपाक शकता की म्हाका फूल सिटी दिसता. हांव एक्शन करतना थिएटरान हांव
ती डेपिक्ट करतलो किंवा ती सिम्बलायज करतलो, पूण सिनेमान हांव ती एक्चुअल एक्शन दाखोवपाक शकता की हांव सगळ्यो गोश्टी, कित्याक फिल्म इज स्टील अ मिडियम विच इज मोर टेक्निकल. तुमी सेट जेन्ना करता थिएटराचो तेन्ना बेसिकली तुमी एक सेट करता जातून तुमी व्यापकतेन सगळ्यो सिन्स तुमी तातूंत बसोवपाक शकता सिंपल दवरून, कित्याक आमकां तातूंत बजेटूय ही कन्स्टेंट आसता, आमी एकाच लोकेशनान करता. बट पिक्चरान तुमी एकदां कट म्हटलें की हांव थंयचो कॅमेरा उचलून हांव दुसऱ्या सिटीन व्हरपाक शकता, हांव भायर हाडपाक शकता, जाय तें करपाक शकता. सो ऑटोमॅटिकली तो स्केल जो आसा तो डिटेलिंग आनी वर्क मोडान सुद्दां तो चड जाता. इट गेट्स मॅग्नम ओपस. पूण ॲट द सेम टायम म्हाका अशें दिसता की थिएटराची जी एक मजा आसा ती हेतून आसा की प्रेक्षक थंय फुडें बशिल्लो आसा, तो तुमकां पळयता, तुमचो डायलॉग ताका आवडलो, तो टाळी मारतलो, आवडूं ना जाल्यार तो कांयच करपाना, ताका आवडपाचें ना. सो तो एक रिस्पॉन्स इन्स्टंटेनियसली मेळपाची जी मजा आसा ती फिल्मान ना. पूण फिल्मान ही मजा आसा की हांव कितेंय दाखोवपाक शकता, कितेंय वर्ल्ड हांव क्रिएट करपाक शकता, वीच इज ऑब्वियसली डिफरंट. म्हणजे दोन गजाली वेगळ्यो. पूण दिग्दर्शना खातीर म्हाका दिसता कोर एक थिएटर करपी दिग्दर्शक थोड्यो गोश्टी टेक्निकल शिकून एक सिनेमा करपाक शकता, एज लॉंग एज ताका पेशन्स आसा आनी ताका तितलें डिटेलिंग आनी टॅक्निकॅलिटी आसा. बट उलटें खूब पॉसिबल ना. म्हणजे म्हाका अशें दिसना की सिनेमाचो दिग्दर्शक फाल्यां थिएटरान येवन जर ताणें डिसायड केलें की हांव एक ड्रामा डिरेक्ट करतलो, तें तितलें इजी ना. इट इज उलटें. म्हणजे थिएटरवालो ताचे बेसिक्स क्लियर आसा, कित्याक थिएटर इज बेसिक्स. थिएटर बेसिक्स जर क्लियर आसा तो सिनेमान वचप इज स्टील पॉसिबल. बट उलटी आय थिंक इट्स गोन बी हार्ड. ओके. सो जशें तुमी म्हणलें की फॉर प्रेक्षकां खातीर म्हणजे नाटकाच्या बाबतींत तुमकां रोखडे रिस्पॉन्स मेळटा. आतां तुमकां जर तुमी फिल्माच्या डिरेक्शनान पावले सर, तुमकां परत संद मेळ्ळी नाटक बसोवपाची किंवा नाटकान काम करपाची? म्हणजे हांव करतलो एनी डे. म्हाका फक्त वेळ मेळटलो जाल्यार हांव तशें करतलो. आतां दोन मुवीज म्हाज्यो लायनड अप आसा. त्याच्या मागीर म्हाका जेन्ना कोणूय विचारता की तिसरी फिल्म खंयची, म्हाका अशें एवरी टायम दिसता की मदीं हांव एक नाटक करतलो. बिकॉज ती थिएटर जाय, ती एक खाज आसा जी सोडपाक शकना, म्हाका तें करपाक पडटलें. तुमी म्हणजे फिल्म मेकिंग हातून शिक्षण घेवपाचें जेन्ना डिसिजन घेतलें, जो व्हडलो एक पावल तुमी उखल्लें, तेन्ना तुमकां भंय किंवा म्हणजे तुमचे एकदम तुमी सगळें स्विच केलें, सो जर्नी कशी आशिल्ली? खूब डिफिकल्ट आशिल्ली. म्हाका दिसता जॉब हांवें ऑलमोस्ट 1.5 वर्स केलें हांवें जॉब. म्हणजे तो एक स्टॅग्नंट मूड आयिल्लो म्हाज्या हितून, जातूंत क्युबिकल लायफ आशिल्ली, सगळ्यो गोश्टी थंयचे थंय, मागीर डिस्कशन्स ऑल्सो, सगळें तुमचें वर्ल्ड जें आसा त्याच्या भोंवतीच फिरता. सो म्हाका आय वॉज नॉट हॅपी इन अ वे. आनी त्या टायमार एक महानाट्य हांव करतालो, वंदे मातरम, म्हणजे गोंयानूच जाल्लें, जीसीनूच जाल्लें इनफॅक्ट. त्याचे 11 प्रयोग जाल्ले. सो त्या टायमार म्हाका तो चड हें फील जालो की कितें तरी व्हडलें जर करपाक जाय आनी जर कितें करपाक जाल्यार इन्शुरन्स सोडपाक पडटलो खंय तरी. सो कित्याक तो इन्शुरन्स आसता तेन्ना प्रॉब्लेम्स येता, कित्याक आमकां एक दुसरो मोड जाय आसता जाल्यार खंयच्यान तरी जंप मारपाक जाय, उडी मारपाक पडटली नाल्यार काय जावपाचें ना. सो खंय तरी त्याच्या मागीर जेन्ना हांवें विचार केलो तेन्ना म्हाका तकलेन इतलेंच आशिल्लें की कोणी आयज पर्यंत करूं ना, पूण करूं ना म्हणून म्हणजे हांव आय कांट यूज इट एज अ क्लू की कोणी करूं ना, सो हांवें करपाक जायना. म्हाका तेन्ना खूब जाणांनी सपोर्ट केलो, फॅमिलीचो फूल सपोर्ट आशिल्लो म्हाका की तुका करपाक जाय तूं कर, पण जें कितें जातलें तेचो मागीर म्हणजे जबाबदारी तुजी. म्हणजे मागीर कोणाक अशें म्हणनाका की तुवें म्हाका सांगलें म्हणून म्हजें अशें जालें. सो म्हाज्या तकलेन तो थॉट क्लियर आशिल्लो की म्हाका करपाक जाल्यार हांव करतलो, आनी मागीर हांव कोणाक ब्लेम करपाचो ना की तुवें म्हाका सपोर्ट करूं ना, किंवा तुवें म्हाका सपोर्ट केलो, किंवा तुवें म्हाका सांगलें अशें कर म्हणून. सगळ्यात म्हत्वाचें जशें तुमी म्हणलें फॅमिली सपोर्ट जर आमी खंयी आयुश्यान पावतिल्ले तो खरोच इम्पॉर्टंट आसा. मात अशे खुबशे म्हणजे तुमी आतां एकदम मुंबय शिफ्ट जाले फ्रॉम गोवा, तेन्ना म्हणजे तुमकां स्वताक तुमी कशें मोटिवेट करता? देर वील बी टायम्स की केन्ना ओके हांवें कित्याक हें चूज केलें काय, हांव कित्याक हांगा आयलो काय, म्हणजे त्या टायमार तुमी स्वताक मोटिवेट कशें करताले? ना कितें जाता की जेन्ना दिग्दर्शन न्ही हो फॅक्टर असो आसा की आमी कित्याक दिग्दर्शक जाता, कित्याक आमकां कथा सांगपाची आसा. वी वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी, वी आर स्टोरी टेलर्स. मागीर ती लोकांक आवडू न आवडू इज अ डिफरंट एस्पेक्ट, पूण आमकां कथा सांगपाची आसा म्हणून आमी दिग्दर्शक जाता, मागीर थिएटराचें आसूं किंवा फिल्माचें आसूं. सो खंय तरी म्हाका दिसता की जेन्ना तुमचे कडेन बरी कथा आसा किंवा तुमचे कडेन हें आसा की टॅलंट आसा की तुमी त्या कथेचेर विश्वास चड दवरता की ही कथा हांव सांगतलो जाल्यार म्हाका व्हडलो मनीस सुद्दां म्हणटलो की तूं सांग, हांव तुका तेचे खातीर जें कितें आसा तुका दिता. तेन्ना ऑटोमॅटिकली कितें जाता, जेन्ना तुमकां लो पॉयंट येता तेन्ना यू नो की तुमचे कडेन मॅटर जो आसा तो सॉलीड आसा, फावंडेशन सॉलीड आसा. की हांव जर आतां आयज म्हाज्या खंयच्या तरी एका एक्ट्रेसान किंवा हें ना म्हणलें की म्हाका आवडना स्टोरी किंवा हांव ओवरऑल करपाचें ना, तरी दुसऱ्या एक्टरा कडेन वतना यू आर नॉट डिमोटिवेटेड बिकॉज यू नो वॉट यू हॅव इन युअर हँड, की दॅट इज स्टील स्ट्रॉंग, यू बिलीव इन इट, की म्हाका ही कथा सांगल्यार मजा येतली आनी लोक ते पळयतले अशें म्हाका मनांतल्यान विश्वास आसा. आय थिंक मुंबय किंवा बॉलिवूड किंवा खंयची इंडस्ट्री इज रुथलेस. इट इज नॉट म्हणजे इट इज नॉट मेंट फॉर समबडी हू इज गोइंग टू रेज डावट ऑन हिमसेल्फ, की तो मागीर मनांतल्यानूच आयज कोणी कितें तरी म्हणलें
आयज कोणी तरी उलयता इन्सल्ट केलो की कोणी म्हणलें की तुजे कडेन जावपाचें ना, जाल्यार इट इज नॉट मेंट फॉर द पर्सन जो मागीर घरा येवन म्हणटलो की तेणें म्हाका म्हणलें जावपाचें ना, सो आय शूड पॅक माय बॅग्स अँड गो, आय शूड गो बॅक. इट इज मेंट फॉर पीपल वर लायक तुवें म्हणलें म्हाका की ना जावपाचें ना, तुका दाखयतलो, यू नो. सो आय थिंक जेन्ना त्या ताकदीन मनीस वता, आतां हालींच एक ती फिल्म आयल्या 12th फेल, विच इज सो इन्स्पिरेशनल. एक्चुअली इट्स द सेम स्टोरी, लायक यू नो तुमी वता, तुमी थरया तुमकां कितें लक्ष आसा आनी तुमी मॅक्स टू मॅक्स तुमी फेल जातले, बट यू वील नॉट कम बॅक. आनी म्हाका अशें दिसता की फुडें सुद्दां आतां ही आर्टिकल 370 फिल्म आतां ही म्हजी पयली आसा आनी पयली थिएट्रिकल आसा. सो आयच्या मार्केटान थिएट्रिकल फिल्म जायना. टू गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी एट दीस एज टू डिरेक्ट अ बॉलिवूड फिल्म आनी एट द सेम टायम ती थिएट्रिकल रिलीज जावप आनी OTTचेर न्ही ती थिएट्रिकली इतक्या 1500 स्क्रिनाचेर ती येवपाची आसा अक्रॉस द ग्लोब, म्हणजे इंडिया आनी भायरूय. इट्स लक ऑल्सो एट द सेम टायम, इट्स डेस्टिनी ऑल्सो एट द सेम टायम. पण you might never know नी की maybe people don't like certain things, you might fail even after that. So but at the same time तुम्ही दुसरी फिल्म करतले, तुम्ही दुसरी कथा सांगतले, you will not stop is the whole point. I think is very important. आणि तुम्ही फिल्म मेकिंगाचें जेन्ना शिक्षण घेताले तेन्ना लायफा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोणान कितें बदल जालो? म्हाका दिसता हांव डिफरन्शिएटूच करपाक शकना लायफ विदावट फिल्म्स आनी हें, बिकॉज हांव तातूंत इतलो पॅशनेटली भितर घुशिल्लो की आय न्यू की हें म्हाका करपाक जाय. आय कांट डू एनीथींग एल्स अदर दॅन फिल्म्स. आनी एक आसा कितें की एक फिल्म किंवा एक फीचर फिल्म करप, जी अशी हाय बजेट बॉलिवूड फिल्म करप इज अ रुथलेस टास्क. म्हणजे तातूंत 300-350 लोकांचो क्रू आसता, युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाय आसता. तुमी लिटरली जो कितें बजेट आयज जर आमी म्हटलें की 100 करोडाची फिल्म किंवा कितल्याशा 50 करोडाची फिल्म येता, इट एक्चुअली मिन्स दॅट 50 करोड त्या एका मनशाचेर इन्वेस्ट केल्ले आसा. कोणी तरी, मे बी तो प्रोड्युसर आसतलो किंवा फायनान्सर आसतलो, हुएवर इज इट, किंवा स्टुडिओ आसतलो. सो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज तुमी जेन्ना सेटार वता यू नो की हांव जे डिसिजन घेतलो त्याचेर डिपेंडंट आसा हे 50 करोडाचें कितें जातलें किंवा 100 करोडाचें कितें जातलें. सो आय थिंक दॅट टेल्स अ लॉट, बिकॉज तुमकां एक स्ट्रगल जो आसता तो एक फिल्म सेटाचेर इट डजंट स्टॉप इवन आफ्टर द शूट. आयज सुद्दां आतां रिलीज जावपाचें आसा, पण वी आर फेसिंग थावजंड्स ऑफ हर्डल्स एवरी डे. म्हाजो क्रू एवरी डे आतां सुद्दां ह्या मुमेंटाक सुद्दां देर बी प्रॉब्लम्स. सो खंय तरी प्रॉब्लम्स कशे टॅकल करप, पीपल मॅनेजमेंट, इगोज कशे क्लॅश जाता तांकां कशें सॉर्ट आवट करप आनी गेटींग वॉट यू वॉन्ट. तुमकां कितें जाय तें तुमी हाडून स्क्रिनीचेर तुमकां जें जाय तें येवपाक जाय. सो तो भाग डेफिनेटली हेल्प्स यू, बिकॉज तो मेंटली तुमकां स्ट्रॉंग करता. यू गेट मोर एकस्टम टू प्रेशर, स्ट्रेस. आमी जेन्ना पयली फिल्म केली तेन्ना सुद्दां आमी -18 डिग्रीचेर आमी 24 दीस शूट केल्लें, वीच वॉज स्नो इन कश्मीर कंप्लिटली. आनी सो इट वॉज डिफिकल्ट. कॉम्राडरी इम्पॉर्टंट आसता. लोकांक दिसता की काम सोडुया आतां, जायना म्हाजे कडेन, तेन्ना दे वील ओनली डू दॅट ओनली इफ द डिरेक्टर इज समबडी इज अ गुड लीडर अँड ही नोज हाव टू गॅदर पीपल अराउंड. सो तो एक टास्क टीचीस यू अ लॉट आय थिंक फॉर लायफ ओवरऑल. आनी केन्नाय कितें जाता यू शूड फायट. ती स्ट्रगल जी आसा ती सेम उरता इवन इफ इट इज अ फीचर फिल्म ऑर इवन इफ इट्स अ शॉर्ट फिल्म. बेसिकली बिकॉज आमी जेन्ना ती आबा एकताना केली तेन्ना आमी वी डीड इट लायक सिनेमा ओनली. आमी ती अशी युट्यूबार घालपाक फिल्म करून नाशिल्ली केन्नाच. म्हणून आमकां नॅशनल मेळ्ळें त्या फावटी. फर्स्ट फिल्म आसुनूय आमी नॅशनल अवॉर्ड काडलें वॉज बिकॉज आमकां पयलींच्यान आशिल्लें की आमी सिनेमा करता. म्हणून आमी जस्टीन जोसा बरोबर एटमॉस मिक्सिंग केलें. व्हडलीं नांवां आशिल्लीं, अरुण नलावडे. सो आमचो प्रोसेस आशिल्लो तो बॉलिवूड सिनेमा भशेनूच आशिल्लो. देर वॉज नथींग डिफरंट इन इट. 30 मिनटाची फिल्म, नाजाल्यार शॉर्ट फिल्म युजली 5 मिनटाची 7 मिनटाची आसता. आमी 30 मिनटाची शॉर्ट फिल्म केल्ली, जातून अगेन क्लायमॅक्स आशिल्लो, फर्स्ट एक्ट आशिल्लो, स्ट्रक्चर आशिल्लें. त्याय फिल्माचे स्क्रिनिंग्स जाल्ली, म्हणजे टिकेटेड शोज जाल्ले PVRान, आयनॉक्सान, वेगवेगळे कडेन, डर्बनान जाल्ले, बांगलादेशान जाल्ले. सो खंय तरी ती प्रोसेस सेम आसल्या कारणान म्हाका दिसता ती प्रोसेस चेंज जायना. जस्ट प्रत्येक गोष्ट एम्प्लिफाय जाता 15x. तो सेम प्रोसेस आसा पूण ती 15x एम्प्लिफाय जाता. आणि आर्टिकल 370 ह्या फिल्माचो कॉल जेन्ना तुमकां आयलें, तुमचें रिएक्शन कशें, म्हणजे कशें मेळ्ळें तुमकां बेजिकली हें फिल्म? सो जालें अशें की हांवें जी थर्ड शॉर्ट फिल्म केल्ली अमृतसर जंक्शन म्हणून, ती फिल्म सो बेसिकली इट स्टार्टेड विथ खरवस. सो सेकंड शॉर्ट फिल्म जी केली तिका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें. त्याच वर्साक उरी द सर्जिकल स्ट्रायक जी फिल्म आशिल्ली तिकाय नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें सेम इयर. सो जेन्ना सेरेमनी जाल्ली, ती सेरेमनी दिल्ली जाता. सो दिल्ली जेन्ना सेरेमनी जाली तेन्ना त्याचो जो डिरेक्टर आसा आदित्य धर आनी हांव दोगूय जाण आमी मेळ्ळे फॉर द फर्स्ट टायम. सो तेन्ना तांणी जेन्ना विचारलें कितें चलना, तेन्ना हांवें सांगलें की म्हजी थर्ड शॉर्ट फिल्म जाल्या अमृतसर जंक्शन म्हणून, जी पंजाबी आसा. सो तांणी म्हणलें म्हाका ती फिल्म पळोवपाक जाय. सो आफ्टर अ पॉयंट आमची ती फिल्म कंप्लीट जातकच हांवें ती तांकां दाखयली आनी फिल्म जातकच तांकां ती खूब आवडली. आनी तांणी म्हणलें की आमी ती विकत घेता आनी वील प्रेजेंट इट फ्रॉम अवर बॅनर. सो जेन्ना ती प्रेजेंट जाली मागीर आमचें असोसिएशन वाडलें आनी आफ्टर अ पॉयंट म्हाका कॉल आयलो तेंचे कडल्यान की वी वॉन्ट टू लॉन्च यू एज अ डिरेक्टर.
दॅट इज द टायम वेन आय रोट द फिल्म कॉल्ड बारामुल्ला, जी एक्चुअली माझी पहिली फिल्म आसा, जी आतां रिलीज सेकंड जातली. सो ही आयरनी आसा की म्हजी पहिली फिल्म सेकंडली जातली. त्या फिल्मात ती फिल्म कश्मीर बेस्ड आसा आनी ती सुपरनॅचरल थ्रिलर आसा. तातूंत मानव कौल आनी भाषा सुमली आसा. ती फिल्म रिलीज त्या फिल्माचें शूट सोंपलें आनी म्हाका दिसता 7 दीस हांव गोंयांत आशिल्लो आनी 8व्या दिसा म्हाका कॉल आर्टिकल 370 खातीर आयलो. सो एक्चुअली म्हाजी फिल्म कंप्लीट जावं सुद्दां नाशिल्ली जेन्ना म्हाका दुसऱ्या फिल्माची ऑफर आयली. सो तेन्ना डिफिकल्टी ही आशिल्ली की टायम कमी आसा, बिकॉज रिलीज डेट खबर आशिल्ली की रिलीज डेट 23 फेब्रुवारीच आमी करतले म्हणून. आनी मागीर फक्त आमचे कडेन रिसर्च पेपर्स पावल्ले, आमचे कडेन सगळो मॅटर आयिल्लो कितें आसा, कितें जालें आर्टिकल 370 कशें एब्रोगेट जाल्लें, इनसायड प्रोसेस कितें आशिल्ली, पॉलिटिक्स कितें आशिल्लें तातूंत, CRPFान कशें तें ऑपरेशन कश्मीरान केल्लें. सो आमकां खूब अशे डॉक्युमेंट्स आनी रिसर्च पेपर्स आमचे कडेन आमी कलेक्ट केल्ले, पूण आमचे कडेन स्टोरी नाशिल्ली. सो आय हॅड टू टेक द कॉल की ही फिल्म हांव करतलो विदावट नोईंग हाव वी आर गोन टू अटॅक द स्टोरी ऑल्सो. सो म्हाका इतलोच हें आशिल्लो की रिलीज डेट हें आसा, इट्स अ थिएट्रिकल 100%. आनी सो आमी ती फास्ट आमी लिटरली विदीन 15 days आमी एक स्टोरी रफ एक तयार केली. आनी आफ्टर ती रफ स्टोरी एक जातकच आदित्य धर, मोनाल ठाकर, हांव आनी अर्जुन धवन म्हणून अशे 4 रायटर्स आमी एकत्र आयिल्ले. आनी आफ्टर दॅट डॉक्युमेंट आनी स्क्रीन प्ले कायंड ऑफ रफली तयार जातकच मागीर इट वॉज इजी. मागीर म्हाका लक्षांत आयलें की ओके आमी करपाक शकता. आनी विथ आफ्टर दॅट डे आय थिंक 29 डिसेंबराक आमी रॅप केला फूल प्रोजेक्टाचो. सो इट वॉज अ मेमथ टास्क. पूण त्या टायमा इट वॉज अ रिस्क, इट वॉज अ गॅम्बल की खबर ना कशें जातलें, बट वी शूड डू इट. आनी आय थिंक जेन्ना तुमी गॅम्बल घेता, इफ यू वर्क हार्ड यू रीच. सो तुमचे जे पळय शॉर्ट फिल्म आसूं किंवा आतां आर्टिकल 370 विशय सदांच गंभीर आसता, म्हणजे वेगळे युनीक विशय आसता. सो अशा विशयांचेर काम करपाक तुमकां टायम किंवा तुमकां क्रिएटिविटी कशी तुमी हें करतात? म्हाका दिसता ह्या सगळ्या विशयांनी ड्रामा बेसिकली खूब आसा. लायक आर्टिकल 370 ऑल्सो लोकांच्या पब्लीक डोमेनान खबर ना. आमकां फक्त खबर आसा की 5 ऑगस्ट 2019 होम मिनिस्टर एंड एवरीबडी एंड द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एब्रोगेटेड आर्टिकल 370. बट इफ यू सी बिफोर दॅट कोणाकूच खबर नाशिल्लें कितें जावपाचें आसा कश्मीरान. कोणाकूच खबर नाशिल्लें. म्हणजे आमच्या फिल्मानूय एक डायलॉग आसा की PM के PA तक को पता नहीं होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं. सो इवन इफ PM नोज, द PA डजंट नो. सो हें सिक्रेटली जाल्लें ऑपरेशन आसा. आनी ज्या तरेन त्यांनी तें सिक्रेटली केलें, एक्चुअली अमेरिकन एजन्सी लायक CIA ऑल्सो विल बी एक्चुअली स्टडींग दॅट ऑपरेशन, बिकॉज CIA ऑल्सो विल बी स्टडींग दॅट कायंड ऑफ एन ऑपरेशन, बिकॉज हें कोवर्टली इंडियन गव्हर्मेंटान केल्लें विदावट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड. कोणूच त्या फूल ऑपरेशनान कश्मीरान एकूय कॅज्युअलिटी जावना किंवा इनोसंट एकूय मरूं ना, वीच वॉज द फर्स्ट हें. म्हणजे तेंचो टार्गेटूच आशिल्लो की आमी करतले, पूण आमी विदावट सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड करतले. सो इतलें सगळें जावन तें ऑपरेशन कशें जालें हातूंत इतलो ड्रामा आशिल्लो की एक्चुअल रिसर्च करतकच आमच्या लक्षांत आयलें की आमी म्हणलें की ह्यातून डेफिनेटली सिनेमा आसा. सो त्यातून बेसीक ड्रामा असल्या कारणान, आनी बाकीच्यो जर तुमी शॉर्ट फिल्म्स पळयल्यो, खरवस आसूं किंवा आबा एकट्यान आसूं, तितून ड्रामा आशिल्लो. सो आय थिंक ड्रामा जर आसलो जाल्यार इट बिकम्स व्हेरी इजी आनी क्रिएटीव प्रोसेस की मागीर तुमी हाव डू यू मेक इट ऑडियन्सांक गुजबम्स कशें दिवपाचें, ऑडियन्स शिटी कशी मारतले किंवा एनीथींग. दे शूड फील, आयदर दे शूड क्राय, दे शूड लाफ, बट दे शूड गेट दॅट ड्रामा आउट. सो ह्या टॉपिक्सान ड्रामा असल्या कारणान इट वॉज नेवर डल. आणि हाव वॉज इट वर्किंग विथ एक्टर्स लायक यामी गौतम किंवा जे बाकीचे वैभव तत्ववादी आणि जी कास्ट आसा ती? इट वॉज म्हणजे सुपर. म्हणजे यामी शी इज तो फॅब्युलस एक्ट्रेस. आणि म्हाका कांयच प्रेशर बीन कांयच नाशिल्लें रायट फ्रॉम डे वन. इवन शी वॉज इनवॉल्वड वायल वी वेर प्रेपिंग ऑल्सो. यामी आणि वैभव बोथ ऑफ देम हॅव गॉन थ्रू हार्डकोर ट्रेनिंग, कारण यामी इज डुईंग ॲक्शन फॉर द फर्स्ट टायम. सो यामी हॅज नॉट डन ॲक्शन बिफोर. सो वैभवानूय केन्ना ॲक्शन पयलीं करूं नाशिल्ली अशी. म्हणजे ताणें कमांडोन केल्ली, बट दीस वॉज लायक CRPF प्रोटोकॉल बेस्ड ॲक्शन. तातूंत भरपूर गोश्टी आशिल्ल्यो. सो खंय तरी म्हाका दिसता दे हेल्प्ड. इट वॉज अ व्हेरी फ्री फ्लो. म्हाका केन्नाय यामीक अरे हांव यामीक कशें सांगतलो किंवा म्हाका यामीचें हें पर्टिक्युलर थिंग चेंज करपाक जाय, हांव कशें दॅट प्रेशर केन्ना एक्जिस्टूच नाशिल्लें. सो इट वॉज ऑलवेज म्युच्युअल. आणि वैभव तो ऑफकोर्स पयलीं मातशें कनेक्शन आशिल्लें, बिकॉज इज अ मराठी. लॉट ऑफ मराठी एक्टर्स आर देर इन इट. की वैभव तत्वादी आसा, इरावती हर्षे आसा, डॉक्टर मोहन आगाशे आसा. सो किंवा इवन व्हडले एक्टर्स लायक अरुण गोविल, किरण करमरकर, ह्या सगळ्या एक्टर्सांचें अशें आसा की दे आर व्हेरी प्रोफेशनल. सो वन्स दे कम ऑन द सेट दे आर लायक डिरेक्टर इज द किंग. तो जें सांगतलो तें हांव करतलो, त्याची जी विजन आसा ती हांव ट्रान्सलेट करतलो, एज लॉंग एज द डिरेक्टर नोज इज विजन. ताका जर त्याचें खबर आसा जाल्यार दे डोंट एवर क्वेश्चन इट. मागीर कितें फिडबॅक्स आनी क्रिएटीव टॉक्स दे गो हँड इन हँड. बट सो इट वॉज व्हेरी म्हणजे म्हाका मजा आयली तें करतना. एक्शनूय खूब आसा फिल्मान.
म्हणजे ब्लास्ट्स, M4 फायरिंग्स, म्हणजे इट्स हेवी ॲक्शन. आणि आम्ही ॲक्शन शूट केला कश्मीरान, विच इज लायक द मोस्ट डिफिकल्ट लोकेशन टू शूट एन ॲक्शन. सो आमकां तें करतना कांयच CRPFचो फूल सपोर्ट मेळ्ळो आनी ॲक्टर्सांचो फूल सपोर्ट मेळ्ळो, जशें तुमी म्हणलें. अँड इट वॉज प्लेजर वर्किंग. इवन प्रियामणी, आय कांट मिस प्रियामणी, कारण एक साऊथ एक्ट्रेस आसून शी इज प्लेइंग अ पॅरलल लीड विथ यामी. सो इट हॅज बीन लायक अ सुपर्ब जर्नी ओवरऑल. तुमचं आवडतं म्हणजे आता तुम्ही इतले फूल फिल्म शूट करतना तुमचं आवडतं एक खंयचो तरी एक सीन आशिल्लो किंवा एक्शन जशें तुमी म्हणलें? डिरेक्ट करपाक आय एम जस्ट नॉट, आय डोंट वॉन्ट टू ओपन द कार्ड्स, बिकॉज म्हाका दिसता की ऑडियन्सान जर तो पिक्चर पयलीं पळयलो जाल्यार इट विल बी बेटर. कित्याक इट विल ऑलवेज बी अ बायस्ड ओपिनियन टू गिव समथींग. की हांवें पयलींच पिक्चर पळोवपा पयलीं जर सांगलें की म्हाका हो सीन आवडटा जाल्यार मागीर तुमी पळयतनाय बी तो सीन तुमी एका वेगळ्या बायसान पळयतले. सो म्हणून म्हाका तशें आन्सर दिवपाक मेळचें ना. बट आय थिंक मल्टिपल सिन्स आशिल्ले अशे, ॲक्शनूय आशिल्ली, इमोशनलूय आशिल्ली, इमोशनल सिन्सूय आशिल्ले, जातून मजा आयली करपाक. आनी आमी इम्प्रोवायज खूब केल्ले. सो क्रिएटिवली खूब अशे सिन्स आशिल्ले जातून मजा केली आमी. बट आय थिंक picking up, I think it was pleasure to shoot politics in the film, which was very tricky, because आमी जेन्ना politics दाखयता it obviously becomes sensitive. 10 लोक 15 ओपिनियन्स दितले, कोण म्हणटाले अशें केलां, कोण म्हणटाले तशें केलां. सो इट वॉज व्हेरी ट्रिकी, बिकॉज फिल्मांनी पॉलिटिकल ड्रामा दाखयना आयज पर्यंत. इट बायोपीक ड्रामा दाखयता, बट दे नेवर एक्सप्लोर पॉलिटिक्स एज इट इज, जे वेस्टर्न करता. वेस्टर्न फिल्म्स ऑलवेज डू दॅट. डिक चेनीचेर फिल्म केली, वायस म्हणून, दे डू एवरी टायम. 0 Dark 30 इज ऑल्सो लॉट ऑफ पॉलिटिक्स. पण इंडियन पॉलिटिक्स आयदर तुम्ही सगळें सोंपतकच करा, लायक म्हणजे आता अटल बिहारी वाजपेयी, आफ्टर एवरीथिंग इज डन यू मायट कम आउट विथ एन अटल फिल्म, ऑर तुम्ही म्हणजे ऑर यू डोंट टच इट. सो एक तातूंत एक हें आसा. सो वी टूक अ बोल्ड स्टेप टू शो पॉलिटिक्स इन अ वे विच इज ट्रू. आमकां दिसता आमी इंटेलिजंटली जी गोष्ट आसा तशी दाखोवपाचो प्रयत्न आमी केला, आनी होप दॅट लोकांक तो आवडटलो. सो बट पॉलिटिकल सिन्स शूट करपाक म्हाका खूब मजा आयली, बिकॉज म्हाका जेन्युअनली पॉलिटिक्सान खूब इंट्रस्ट आसता. सो म्हाका तें पोर्ट्रे करतना, व्हडलो तुमी लिडर एक पोर्ट्रे करता आनी तुमी ताचो सीन शूट करता, सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल की तो कितें उलयता, ताचो लहेजा करेक्ट आसा की ना, तो कसो चलता, आनी गोश्टी केन्नाय ट्रिकी जावपाक शकता. सो तें करतना म्हाका खूब प्रेशर आशिल्लें, पूण तें प्रेशर म्हाका एन्जॉय करपाक मेळ्ळें. म्हणजे आय एन्जॉयड इट. सो जे गोंयचे भुरगे हू इन्स्पायर टू बी एक्टर ऑर वॉट एवर डिरेक्टर, सो तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? फायट. जस्ट सिंगल वर्ड. आय थिंक इट इज अ फायट. म्हाका दिसता तुमकां करपाक जाय. एक सिंपल गजाल आसा की म्हाका अशें दिसता सांगपाक गेल्यार, एक ब्रेडाचो तुकडो उरला आनी इट्स द लास्ट ब्रेड तुकडा जो उरला, जो खावपाक मेळपाक जाय. आय थिंक जाका भूक खरीच आसा तो कसोय करून घेतलो, ही वील ग्रॅब इट. जर तुमकां भूक ना जाल्यार कितेंय करूं, यू वील स्टार्ट, तुमी कितें तरी रिजन सोदतले की म्हाका हें मेळूना, म्हाका मे बी इवन सपोर्ट मेळूना, म्हाका पयशे मेळूना, म्हाका म्हाजो गॉडफादर ना कोण इंडस्ट्रीन, म्हाजे कॉन्टॅक्ट्स ना. म्हाका दिसता तुमचे कडेन जर कितें करपाची हें आसा तुमी करात. आय मीन इट्स एज सिंपल एज दॅट. स्काय इज द लिमीट. फायट करा. एकदां तुमी पडटले, परत फायट करा, परत पडटले, परत फायट करा. इट इज रुथलेस सायकल, बट दॅट्स दी ओनली वे टू गो टू सक्सेस. आनी इंडस्ट्रीन म्हाका दिसता अशी एक्झाम्पल्स आसा विच आर, आनी हांव ल्हानूच आसा खूब. आय एम नॉट समबडी हू इज प्रूवन अ लॉट, बट इफ यू सी बिगर पीपल, रियल लेजंड्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, नसरुद्दीन शाह सर, इवन डिरेक्टर्स आमी जर म्हटल्यार अनुराग कश्यप, actors like Vikrant Massey, who just did आत्ता त्याने 12th फेल फिल्म केली. He is not a action hero, he's not a hero, he's a good actor, but he gave a hit film. So ते possible असा. I think it just needs fight. So fight तुम्ही केल्या, you'll definitely win someday. Not today, tomorrow, maybe day after, but you'll win. So I think you need to fight. Because industry म्हाका दिसना की अशें कोणी रावला थंय की दिग्दर्शक जावपाक जाय जाल्यार कोण तरी एक रायटर येतलो आनी तो तुमकां एक दितलो स्क्रिप्ट की घ्या तुमी स्क्रिप्ट आनी हेचेर तुमी दिग्दर्शन करा. जर तुमी रायटर आसा जाल्यार थंय कोणी रावल्लो ना की हो मनीस गोंयच्यान येतलो आनी म्हाका एक बरी स्क्रिप्ट दितलो आनी हांव ताका चान्स दितलो टू नरेट. आनी म्हाका दिसता डिरेक्टर जावप इज डेफिनेटली मच मोर चॅलेंजींग. एक्टर जावप इज स्टील तुमी रोल्स करपाक शकता. डिरेक्टर हॅज टू गेट अ फिल्म, आनी फिल्म म्हणजे 300 लोकांचो क्रू, करोडांचें बजेट आनी सपोर्ट आनी स्टुडियो आनी एवरीथींग. इट इज अ ह्यूज टास्क. सो जर डिरेक्टर कोणाक गोंयच्यान उठून थंय वचून जावपाक जाय, ही हॅज टू बी रुथलेसली अ फायटर, जाल्यारूच इट इज पॉसिबल. आनी इट इज पॉसिबल. यू कॅन डू इट.
गोंयान आतां फिल्म सिटी येवपाची आसा, सरकारान हालींच सांगलां की गोंयान फिल्म सिटी येतली. सर तुमकां कशें म्हणजे त्या फिल्म सिटीन एक्झॅक्टली गोंयान कशें कितें आसचें? एक तर फिल्म सिटी विल बी डेफिनेटली अ बिग स्टेप, कारण लोकेशन्स वाडटा. सो जे आतां लेट्स से 10 जर फिल्म्स येता गोंयान इयरली, जाल्यार ऑब्वियसली म्हाका दिसता फिल्म सिटी आयली जाल्यार वाडटा. सो गोंयानूय बी आमचे कडेन पॅलेट खूब व्हडलो आसा आनी आमी अजुनूय सिनेमाक फक्त बिचीस दिल्या. बिचीस आर दी ओनली थिंग्स दॅट गोवा हॅज एक्चुअली कॉन्ट्रिब्युटेड. इट इज ऑल्सो फॉल्ट ऑफ द सिनेमा की ज्यांनी आमकां गोवान एकूच पोर्ट्रे केला की आमी म्हणजे आयजूय म्हाका दिसता कोणाकूय सांगलें जाल्यार तांकां दिसता गोवन आसा म्हणजे तो 3/4 घालून बिचाचेर असो चलत आसतलो सांजचो, हो एकूच इमेज लोकांच्या तकलेन आसा. पूण आमी वी आर मच मोर दॅन दॅट. आमच्यो देवळां कोणी पळयल्लीं ना सिनेमान, आमचें कल्चर पळयल्लें ना, आमचें काले पळोवना, आमचें थिएटर उत्सवी रंगभुमी पळोवना. आनी इट इज व्हेरी हायली ड्रॅमेटीक. म्हाका दिसता तातूंत खूब ड्रामा आसा. तुमचे कडल्यान अशें गोंयचे सगळे दाखोवपी एक फिल्म आमकां डेफिनेटली म्हणजे हांव डेफिनेटली म्हणजे ती गोश्ट म्हज्या तकलेन पयलींच्यान आसा की जसं सावथान केला न्ही, सावथान केरळाक कसो डिस्क्रायब केला की एक कंटारा टायप फिल्म जातून सगळें कल्चर दाखयलां आनी इट इज ड्रॅमेटीक म्हणजे इट इज अ हिट. सो तशेंच म्हाका गोंयच्या बाबतींतूय तें करपाक जाय आनी म्हाका तें आनी कोणी केल्लें नाका. म्हाका तें म्हाकाच करपाक जाय सो दॅट आय फील आय कॅन डू इट रायट. पण जेन्ना टायम येतलो तेन्ना डेफिनेटली आय विल मेक इट. तुमची ही ओवरऑल जर्नी फ्रॉम बींग एक म्हणजे फ्रॉम बेसिक टू आतां मेरेन डिस्क्रायब करपाचे आसत इन फ्रेज ऑर इन वर्ड्स, वॉट विल यादासाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिन गोड व्हावा. कारण म्हाका दिसता की हांव मुंबय गेला आय थिंक आफ्टर अमृतसर जंक्शन करतकच बाय द टायम हांवें 3 शॉर्ट फिल्म्स केले. इट हॅज टेकन फ्रॉम 2016 टू आतां 2000 वी आर सिटींग इन 2024 म्हणजे 8 वर्सां जालीं. हांवें 3 शॉर्ट फिल्म्स केल्यो, 2 फिचर फिल्म्स केल्यो. म्हाका दिसना की इट्स ऑल्सो देवान खंय तरी आनी गोमंत भुमीन खंय तरी कितें तरी आसा जाच्या लागून म्हाका तो एक म्हाका दिसता एक डिवायन सपोर्ट मेळ्ळा. पण ह्या फूल टायमान म्हाका अवाढव्य क्वेश्चन्सांक सामोरें वचपाक पडलें की तूं कितें करता, तुजी फिल्म तूं म्हणटा पूण ती खंय पळोवपाक मेळटली, यू नो की तुवें पिक्चर केला पूण तातूंत कोण एक्टर आसा. मागीर हांव तांकां एक्टराचें नांव सांगता बट दे आर लायक हांवें खंय पळयलां. सो फ्रॉम दोज क्वेश्चन्स टू कम टू अ डे वेर म्हाजो आर्टिकल 370चो पोस्टर रिलीज जाता अँड आय डोंट हॅव टू से एनीथींग. म्हणजे म्हाका काय उलोवपाची गरज ना. पीपल आर टेल मी ओ इट इज लुकींग ग्रेट. आनी सो म्हाका तें आशिल्लें की 8 वर्सां जी कितें जाली सो त्या दिसा सुद्दां हांवें अशेंच हें बरयल्लें की हांव जेन्ना गोंयच्यान मुंबय आयल्लो तेन्ना एक फेमस कोट होय आसा पर्स्यूट ऑफ हॅपिनेस म्हणून सुपर्ब फिल्म आसा जातून विल स्मिथ म्हणटा इफ यू हॅव अ ड्रीम यू शूड अंडरस्टँड हाव टू प्रोटेक्ट इट, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट. सो म्हाका दिसता जेन्ना हांवें ही फूल जर्नी चालू केल्ली तेन्नाच्यान हांव जाणा आशिल्लो की म्हाज्या मनान आशिल्लें की लोक कितेंय म्हणू, गोंयचो मनीस कितेंय म्हणू, गोंयान लोकांक कितेंय दिसूं की हें शक्य ना किंवा शक्य आसा वॉट एवर इट इज. म्हाका अशें दिसतालें की हांव गोवा सोडटलो तेन्ना आय विल कम बॅक वीथ अ फिचर फिल्म अँड इट इज नॉट गोइंग टू बी अ आर्टी फिचर फिल्म, इट्स गोइंग टू बी अ थिएट्रिकल जे लोक वचून आयनॉक्सान पळोवपाक शकतले ऑन अ बीग स्क्रीन 70mm स्क्रीन आनी इट वील बी बीग. सो म्हाका हें तकलेन आशिल्लें की हांव एक व्हडली फिल्म करतलो. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फेस्टिवल फिल्म आनी पीपल वील नो अबाउट इट विदाउट मी हॅविंग टू सेंड अ वॉट्सॅप मेसेज. म्हाका सांगपाची गरज ना की हांवें एक शॉर्ट फिल्म केल्या किंवा हांवें फिल्म केलें आनी तुमी तें टिजर पळया, लायक करा, सबस्क्रायब करा, वॉट एवर. देवान खंय तरी इतलो सपोर्ट दिला, फॅमिलीन इतलो सपोर्ट दिला, गोंयकारान इतलो सपोर्ट दिला. इवन टिजर जाल्लो तेन्ना टॉप कमेंट्स त्याचे गोंयकारांचे आशिल्ले. म्हणजे म्हाका थंयच्या मुंबयच्या टिमांनी सांगलें की टॉप कमेंट जे आसा ते गोंयकारांनी केल्ल्यो आसा की हो गोंयचो मनीस, वी आर प्राऊड किंवा आमी वी आर अ प्राऊड गोवन टू सी दीस. सो म्हाका तेन्नाय बी अशें जालें की ऑफकोर्स गोंयच्यो कमेंट्स येवपाक जाय आनी गोवा इज देर आनी म्हाका ही आयडेंटिटी फुडें व्हरपाक जाय. तर बाय आयडेंटिटी हांव गोंयचो डिरेक्टर आसा, हांव मुंबय आसा, हांव बॉलिवूड फिल्म करता बट आय एम बेसिकली अ गोवन डिरेक्टर. कितली बरी रंगली न्ही चर्चा, अशें दिसता सोंपून सोंपची न्हय. सर तुमकां तुमच्या फुडल्या वाटचाली खातीर खूब खूब परबी. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.